आयज आम आदमी पार्टीक दिलेले आसा। तशेंच करून आमचे कोर कमिटी मेंबर्स जे आयज काचेर आसा तेंच्यांनी आम आदमी पार्टींतल्यान रेजिग्नेशन दिलेलें आसा। आतां 2016 हांवें आम आदमी पार्टी जॉयन केल्लें कित्याक तेंचो जो प्रिंसिपल्स पळय आशिल्लो, कोर प्रिंसिपल्स स्वराज, जन लोकपाल, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हो तेंचो पळय फंडामेंटल प्रिंसिपल पळय आशिल्लो, त्या हितून आमी आम आदमी पार्टीन जॉयन जाल्ले। पूण जशी टायम पास जालो तेन्ना म्हाका कळलेलें आसा की आम आदमी पार्टी जी आसा ती फकत बॅक्ड बाय RSS आनी BJP आसा। कित्याक आयज अरविंद केजरीवाल जो आसा, जो हू इज सेइंग इज अ क्रुसेडर फॉर इंडिया एंटी करप्शन क्रुसेडर म्हणून ताका मानता, पूण हे फोटी आसा। कित्याक आयज आर्टिकल 370 जाले, बायफर्केशन ऑफ जम्मू काश्मीर जालो, थिंगा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सायलंट। कम्युनल वायलन्स जाले दिल्ली लास्ट इयर, थिंगा केजरीवाल सायलंट। आयज CA अमेंडमेंट येयलो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, थिंगाय आम आदमी पार्टी दिल्ली सायलंट आसा। आयज दिल्ली आम आदमी पार्टीन सांगलेलें, तेंचे कोर प्रॉमिस आशिल्लें की जन लोकपाल, दिल्ली स्वराज बिल, फूल स्टेटहूड, तें दिनासतना लोकांक फोटोवन फकत फ्री बीजूच दिता। जो इश्यूज आसा ते इश्यूचे सॉल्व करपाक ही पार्टी फूल कॉम्प्रोमायज जालेली आसा। जेन्ना पळय आमी पयलें जे आसा आम आदमी पार्टी जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो, तेंच्यांनी म्हणलें की आपूण सगळें काम करतात कॉन्स्टिट्युएन्सीन, पूण तेंच्यांनी कांयच काम करूं ना। फकत ते आमी कॅन्डिडेट आमचे खूब पयशे घालून हे पार्टीचो इमेज फकत घेवपाक तेंच्यांनी पयलीं आमकां यूज केलो। आनी फ्रॉम 2017 हांव पार्टीक सांगता की बाबा तुमकां एक्सपांड करपा जाय, हरयांनी तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुमी ग्रावंडाचेर काम करपाक जाय। आनी जेन्ना हांवें तें सांगलें, पार्टीक कोणें इंट्रस्ट ना, सेंट्रल कोणाचो लिडराचो रिप्लाय ना, कांय ना। जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता हे सगळे दिल्लीचे लिडर गोंयांत येयलेले आसा आनी परत हो कंट्रोल जो आमचो लोकांचो पळय आसा तो परत कंट्रोल घेवपाचो प्लॅन केल्लो आसा। हांवें तांकां क्लियरली सांगलें, तुमी कोणाक डिफीट करपाक येयल्या, BJP यार ऑपोजिशन। आनी जोरी तुमी BJPक डिफीट करता जाल्यार तुमी अकॉर्डिंग टू मी नॉट मोर देन 3 सीट बसपा जाय। कित्याक तुमचो जो मॅक्सिमम पळय वोट शेअर हायेस्ट पळय आशिल्लो बेनावली, कोर्ताली, म्हापसा, मागीर जायते सांतांद्रे, चडांत चड कॅन्डिडेट ऑलरेडी सोडून गेलेले आसा। कित्याक हेंच्यांनी कॅन्डिडेटाक ह्या इश्यूज पळय आशिल्ले ते केन्ना सॉल्व करूना, केन्ना घेवंकूच ना। एक्चुअली आय बीन टेकिंग द फीडबॅक फ्रॉम द लास्ट 2 years. People were after me requesting me that you should resign from Adani party, and I have taken this conscious decision after listening to everyone. And people are approaching me to contest for election, but I will take a decision when everyone comes on board, and accordingly लोकांचे सजेशन घेवन हांव खंयचे पार्टीक डिसिजन जॉयन जावपाचें डिसिजन लोकांचे हितून घेवन हांव जॉयन जातलो। Are you trying to say that you are going to compete against your own family member Alina Saldana in the same constituency? Yeah. No. See, I right now I said that what I am going to all people, including the candidates who are potential candidates. If we are come to defeat the BJP, then we have to come on board. If you want to fight against the double tracking, against coal, all central projects, so there is no option left that we have to see that BJP is defeated, and I appeal on this platform. If tomorrow somebody कोणाकडे alliance जाता आणि दुसरो candidate जाता, whether you will support him and you will back up Patan? जोरी candidate म्हाजे कोण बरो आसा आणि म्हाजे लोक दिसता की हो candidate can perform better than me and can solve the issues of Kortali, then I am willing to support this candidate. Thank you. जेन्ना आयज रिजायन करता आनी सांगूं सोदता की हांव रिजायन कित्याक गेल्लें, जे कोवीड पेंडेमिकान जे 19 21 ताणें जे रेशन आख्खे ऑल गोवा वाडला तें आमकां कॉन्फिडन्साक घेवना तेणें। आनी कोणाकूय आमची कार्यकर्ते इतले आसा, आमचे बरोबर इलेक्शन दवरता आसा आमचे कार्यकर्ते आयले, बूथ लेवल आशिल्ले आनी महिला मंडळ आशिल्ले, कोणाकूय तेणें कॉन्फिडन्साक घेनासतना जे रेशन आहा ते सगळे वाड्यांनी वचून आपणी वाटला। म्हणटकीर आमी ताका विचारलें
जे हायर ऑथॉरिटी आसा तांकां की बाबा तुमी आमकां कोणाकूय एक बूथ लेवलाक घेवन एक महिला मंडळाक घेयनासतना तुमी कितें करून हें डिस्ट्रिब्यूट करता काय म्हणून खंयच्यान हाडले तितले पयशे कोणी केले काय म्हणून सो तेंचे कडेन कांय सांगपाक रिजन ना सो हांव ताका लागून आमकां जर कॉन्फिडन्सान घेयना आमकां तर कांय दिसचाल ना आनी आपूण ओन तर तें करपाक भोंवता जाल्यार आमकां आनी कसलो वालोर आसा